Holy Spirit, worship you, you are my Lord, you are my Master, you are my right. I surrender my whole being to you. Hallelujah, 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 hallelujah.
shall we go? Lord, whom shall we go? You have words of eternal life. You are the Son of living God. With all the burden, all the frustration, all the anxieties and worries, Lord, whom shall I go? All my wickedness, all my distress, Lord, whom shall I go? साहेबा कोणाशी म्हूण आमी वेगळे? तुझी उतरां सासणेच्या जिविताची. तूं देवाचो पूत, तूच तो देव. देखून दावी दावी आयल्या तुझ्या पांयाची. First Peter chapter 5 verse 7. Cast your burden, cast your loneliness, cast your worries, cast your diseases, cast on Him. He cares for you. सगळं तुमचं भार, सगळं तुमचं भार त्याची घाला. सगळं तुमचं भार त्याची घाला. दुनिया सगळं म्हजो भार. सगळें म्हजें उणेपण, म्हजो राग आनी द्वेश, तिडक, कुन्नाटकाय, मेळेपण तुका भेटीत हांव दिलें. Lord, I surrender. Lord, I surrender. Lord, I surrender. म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. आत्मे म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. फणान पावलो जती तो नव्यान जिवाळ करता. सांडलोली पावलां, घुसभरली चिंतना
heart and soul ജീവിച്ചത്. In you there, with a grateful heart, you there to the Holy One. You there because He's given Jesus Christ. He is down and now let me see I am strong. Let a poor say I am weak because of what the Lord has done. Because of all the Lord has done for us, Sudilo mo tuja puta Janaosku Dumoshimbo Janauguri Dumoshigreska Soula Karanani Duka Janaosku Dumoshimbo Janauguri Dumoshigreska sobre a tuja upkarakati with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He is done. Let me see, I am strong. Let a poor say, I am rich because of all the Lord has done for 제도에 본 구리 Last verse Book of Isaiah chapter 35 verse 1 to 5 तो खुले हाथ दूर कर
ভোর করলেই তোমরা তীর করে বিখুয়া খাসা মনাক সাঙ্গা বিয়ানা पोपळे तुमचं देव तुमच्या समोर असतं. Oh fearful heart, oh fearful heart, do not fear. Oh fearful heart, do not fear. Your God is with you. Bikure kasa पोपळे तुमचं देव तुमच्या सणात jatuh Kais bienaka Kais bienaka Oh mia mo jatuh Kais bienaka Kais bienaka Hot mia mo jatuh Kais bienaka Kais bienaka विश्वास तुझ सुमियाची तुझ्या सुमी तुका राखतलो हे तू जाणाचा विश्वास तुझ सुमियाची तुझ्या सुमी तुका राखतलो हे तू जाणासा दोंगरावेल्या झाडांक उदक कोणे ओतला सुम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला दोंगरावेल्या झाडांक उदक कोणे ओतला सुम्यान तुका उजव्या हातान उखलून दवरला ओतम्या म्हज्या हातून कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या हातून कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका ओतम्या म्हज्या हातून कांयच भियेनाका कांयच भियेनाका
Thanks be enaka. Thanks be enaka. Hallelujah, 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 hallelujah. ఒకచెను 5 సంవత్సరాలు వైట్ గొడవ దశ वायट घडपाक वायटूच मनीस न्ही पूण बरे आसात तेय बी मनीस गुन्यांवकारी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. संवसारान बरें करपी आसात आनी वायटूय करपी मनीस आसात. वायट मनशाक लागून संवसारान वायट येता. येस, दे आर रिस्पॉन्सिबल. पूण थोडे फावटी आमी बरें म्हणटात तांकां लागून वायट येता. आनी तातूंत एक वायट म्हणल्यार आमकां लागून वायट येवपी ते म्हळ्यार वायट करतल्या मनशाक आमी वायट म्हूण सांगना. वायट करतल्या मनशाक बाबा हें वायट म्हूण आमी सांगना. जेन्ना आमी तांकां हें सांगना तेन्ना येदांच्या पातकाची आमी बी जबाबदारी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आमी ल्हानसो नियाळ कोत्ता दुसऱ्याक कशें हें वायट म्हूण सांगचें, कशें वायट म्हूण सांगचें. पयली वस्त म्हज्या मनां येता ती हांव दुसऱ्याचें बरें सांगता आनी वायट सांगता तेन्ना हांव ह्या मनशाचो मोग करता. म्हाका ह्या मनशाचें पडलेलें आसा. म्हाका ह्या मनशाचो आत्मो साल्वार करूंक जाय देखून हांव ताका सांगता. म्हाका ह्या मनशाचें पडलेलें ना, म्हाका ह्या मनशाचो आत्मय साल्वार करूं नाका तेन्ना हांव त्या मनशाक सांगना. फुडो बाबडो सांगता आसतना पयली वस्त मातशें मनान धरूंक जाय ती म्हळ्यार ही मातशें हुशारकाय दाखोवंक जाय. ते सांगता आसतना आमी खरें करता आसतना आमची जाणवाय वी हॅव टू बी थिंक वायजली. देखून देवा उतर कितें सांगता मातशें पळोवया. पवित्र पुस्तकूय बी हाचो उडगास करता. भाग्यून पावलू तिमोथाक कसो करेक्ट करता तो पळोवया. 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 7. हे देवान विचून काडलेले ते बी चुकले पूण ते एकामेकाक करेक्ट करतात, एकामेकाक सांगतात
1 Timothy chapter 1 verse 3 to 7. Page number 2156. बागीन पावलो तिमोथाक बरयली पयली चीट पयलो आविसूर फुडें 3 ते 7 कशे भाशेन हे पावलूक हे तिमोथाचें पडलेलें आसा. मेवला वर्स 3. हांव मॅसेडोनियेक वेतालो तेन्ना तुका हांवें सांगलोलें तशी तूं एफेसांतूच राव. थंय कांय जाणां खोटी शिकोवण शिपडायतात. जायते खोटे मनीस आसात, खोटेपण शिपडायतात. मागीर तांकां तुवें बंद करची. म्हाका कित्याक पडलां, तुका कित्याक पडलां? ना बाबा, हें सारकें ना, हें तुजें चूक, हें सांगप, हें सांग म्हणटा तांकां. तशेंच पोलक्या काणयांचेर आनी पुर्वजांच्या वंशावळीचेर ध्यान मन धरून वेड इबाडी नाकात म्हूण तांकां सांग. पोलक्यो चाली, खोटेपणाच्यो चाली, पोलकेपणांतलें पोलकेपण हिंगा वेड पिड्यार करूं नाकात म्हूण सांग. असल्या वस्तूंनी पोलके विवाद मात उपसतात. देवाची येवजण फुडें व्हरूंक ते विवाद कित्याकूच उपकारनात. कित्याक ही येवजण फक्त भावाता वरवीं फुडें वेता. म्हज्या शिटकावणेचो हेतू हो, हांव तुका शिटकायतां. आय एम वॉर्निंग यू, आय एम टेलिंग यू समथींग. कितें हेतू म्हजो? ताका एक हेतू आसा, शुद्ध काळजाचो, नितळ अंतस्करणांतलो आनी असळ भावाचो उपजता. तसल्या प्रितीमोगाक हांवें प्रितीमोग आमचे मदें वाडूंक. हांव बरो तूं वायट अशें म्हण हांव तुका सांगता ना. हांव आनी तूं नितळ शुद्ध मनाचो, शुद्ध अंतस्करणाचो आनी खऱ्या भावाचो जावचो अशें आमचे मदें मोग वाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. गवाक बायलेचें पडलेलें ना, बायलेक गवाचें पडलें ना, आवय बापाय भुरग्याचें पडलेलें ना, भुरग्यांक आवय बापायचें पडलेलें ना. एक जीव सदाशीव हे भाशेन समाज वयर सरना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कांय जाण हें सगळें सांडून आनी दुसरी वाट धरून नाका जाल्ल्या विवादाक सांपडल्यात. ते वेस्टिंग देयर टायम, वेस्टिंग देयर टायम विवादाक सांपडल्यात. अशीं मनशां समूर शिकोवंक फुडें सरतात, पूण सांगतात तें आपणाकूच सजमना असलें खरें करूंक सोदतात. ताचे विशीं ती कांयच नकळो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हणजे पयली वस आमी दुसऱ्याक खरें कोत्ता आसतना आमी जाणवायेची, नितळ मनाची, नितळ काळजाची आनी देवाची कृपेन बोलले आसूंक फावो. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबडीनो एक दिसाक एका चेडवाक हाडलें आनी तें चेडूं बोगोर बोगोर सांगता म्हाका, फादर, माय मामा एंड पापा इज हिटलर. They hates me, therefore I hates them. म्हजे आवय बापूय एक व्हडल्या कासाचे टेररिस्ट, व्हडल्या कासाचे हिटलर, आनी ती म्हजो द्वेश करतात. देखून हांवूय बी तांचो द्वेश करता. आनी ते चेडवा लागीं उलयल्या उपरांत मागीर आवय बापाय लागीं उलोवंक लागलो. आनी आवय बापाय लागीं उलयता आसतना म्हाका सजमलें तें हें आवय बापूय
त्या दुसऱ्या चेडवाच्या हाचो अदीक मोग करता. हे चेडवाक दोगांय हे चेडवाक तितलें बरें गिन्यान ना. जायते बरे गूण आहात पूण तितलें बरें गिन्यान ना. दुसरें चेडूं आसा तें खूंय वचून येवपी पूण हें चेडूं बरें आसा ताका कोण फोटोयत म्हूण सांगूंक जायना. वाडला तें, शी 17 years old. ताका खंयचे चेड्या फोटोयत खंयचे दादले फोटोयत म्हूण सांगूंक जायना. देखून मामी डॅडी ताका चडशें एकटें धाडिनात. कित्याक धाडिनात? ताका तितलें ना न्हू आसा पूण तितलें ताका गिन्यान ना. हे म्हाका फटयतले, ते म्हाका त्रासांक घालतले, ताका तितलें सजमना. म्हणटकूच हें म्हणटा ताका एक बाजरान वचूंक जाय, ताका एकटें धाडटात पूण म्हाका धाडिनात. कित्याक धाडिनात? कित्याक तूं थंयसान वेता आसतना तुका कोण तुका नाडीत म्हूण सांगपाक जायना. म्हणटकूच आवय बापूय भुरग्याक धाडिनात. कित्याक आवय बापूय भुरग्याचो मोग करता. आनी एक दिसा हांगासर आनी एक चेडो आयलो. फादर, माय मामा एंड पापा इज वर्स्ट मामा एंड पापा. I hate them. I hate the word called mama and papa. They are outside. पूण तो आवय बापूय म्हणपाक लागून सोदिना. कित्याक? सिंपल. तांचे आनीक नेबर आसात. दोगांय कडेन बरें आस्तीक, दोगांय कडेन जायते आसा. ह्याय कुटुंबा कडेन आहा आनी तांचे लागीं आहा. तेणें आवय बापायन ते भुरगे मागता तें दितात पूण हाची दिनात. कित्याक दिनात? सगळ्यो वस्तू सगळ्यांक उपकारनात. त्या वेळार ते वस्तू खंयच्या वेळार खंयची वस्त दिवप ती आवय बापूय नको, पूण ही आवय बापूय जाणा. देखून ही आवय बापूय दिना एक जाणा म्हूण. ती आवय बापूय दिता कितें म्हूण? नको म्हूण. म्हणटकूच हो भुरगो कंपेर करता, ताका मामी धाडा मागता तें दिता पूण म्हाका दिना. हेजे आवय बापाय कडेन दिवंक जाता. आनी ताका लागून ताका राग शिजता, तेजे काळजांत राग शिजता. आनी तो म्हणटा, वन्स आय ग्रोन अप आय विल शो देम. आनी तो सांग चिडकीन वाडला. आनी एक साक ताका बसयलो आनी ताका विचारलें. बाबा म्हणलें, सपोज आय एम अ चायल्ड एंड यू आर माय केअरटेकर. हांव एक भुरगो 2 वर्सांचो आनीक तूं वाडलेलो भुरगो. म्हजी केअर घेवपाक तुका दवरला. आय लायक टू प्ले विथ अ बॉल. विल गिव मी बॉल? येस ओ नो? ही सेड येस. म्हाका बॉलान खेळपाक जाय. तूं म्हाका बॉल दितलो? आनी ताणें म्हणलें, वय दितलो. बट आफ्टरवर्ड आय वॉन्ट टू प्ले विथ अ नायफ, शार्प नायफ. इतली पाजलोली असली शार्प ती लागली कितें कातरूं येता. आय वॉन्ट टू प्ले वीथ एंड आय लव इट टू प्ले. आय एम अ 2 years old child. I love and I like to play with a knife. And what will you do? Will you give me the knife? I want a knife. He said, no. I will cry. Will you give me the knife? And he said, no. I will shout. I will kick. Will you give me the knife? And he said, no. Why? I love the knife. Why? He said, if I give the knife, that child will hurt you. Child will hurt with the knife. भुरगें ती सुरी कडेन पोटाक घालीत, हाटी घालीत, कातरीत कितें करून सांगूंक जायना. दुसरें, आय हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या भुरग्याची जतनाय घेवपाची म्हजी जबाबदारी. ताची पेरंट्स येयले उपरांत, तुजी पेरंट्स येयले उपरांत दे वील किक मी.
ती म्हाका कडेन बडगणेक घालीत. तिसरें नायफ दिवन हे भुरग्याक हांव कितें दिता कांय दिना, त्या भुरग्याचें जिवीत रिस्कार घालता. दॅट इज अ लव. आमी कोणाक खरें कोत्ता आसतना, कोणाक बरें सांगता आसतना बाबडीनो आमी त्या मनशाचो मोग करता. वी आर नॉट देर टू वीन अ आर्ग्युमेंट, बट वी आर देर टू वीन अ पर्सन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी कोणाक खरें कोत्ता आसतना हांव जिखलो, हांव हारलो ना, आमी जिखले. आमी त्या मनशाक जिखलो, आमी त्या मनशाचो मोग केलो. हें जावन आसा आमचें व्हडपण. हालेलुया, 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 हालेलुया. तिसरी वस्त, दुसऱ्याक खरें कोत्ता आसतना बाबडीनो सदांच खालती जावप, खालती जावप. लेट अस सी ही खबर भगीन पावलू तेसलोनिकांक बरोवन सांगता. फर्स्ट तेसलोनिक चॅप्टर 2 वर्स 7. भगीन पावलू तेसलोनिकांक बरोवन सांगता दुसऱ्याक खरें कोत्ता आसतना आमी कशीं जावची, कशीं जावची, आमची वागणूक कशी जावची. फर्स्ट तेसलोनिक चॅप्टर 2 वर्स 7. खरें करूंकूच जाय, पूण खरें कोत्ता आसतना आमची वागणूक कसली. फर्स्ट थेसलोनिक चॅप्टर 2 वर्स 7, पेज नंबर 2152. वाच. मेवला लुईसा, मेवला. पेज नंबर 2152. तेरा बायबल. Anna, open it. Bible, yeah. Page number 2152, verse 7. Reciting 53. We'll read about 2153, verse 7. Patria, Luisa, use a mic. Mic, go. What? खूब ती बळान खोटेपण आपलें काम करीत आसा, आनी जो कोण तें आतां आडावन दवरता तो ना जायसो तें गुबीत उरतलें. म्हणून बाबा न्हू, दुसऱ्याक खरें कोत्ता आसतना रॉंग घातलें आमी. रॉंग एका तेसलोनिक चॅप्टर 1, फर्स्ट तेसलोनिक चॅप्टर 2 वर्स 7, पेज नंबर 2146. 2146, verse 6 and 7 आहात थिंगा. क्रिस्ताचे धर्मदूत जावनूय तुमचेर आमचो भार घालूंक आमच्यान जातालें खरें, तरी आमी मनशा कडचो मान सोदूंक ना. जावं तुमच्या कडचो, जावं हेरां कडचो, पूण आमचे मदें आमी दुलोबायेन वागल्या. दुलोबायेन जेंटल, हंबल. मागीर आनी आपल्या भुरग्या बाळांक आपोरबायेन पोसतले आनी बाळगितले आवय भाशेन आमी जाल्या. कोणाक करेक्शन कोत्ता आसतना प्लीज बी जेंटल अँड हंबल. ल्हान जावप, खालते जावप आनी अशीं दुसऱ्याक करेक्शन करप. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा अशी कोणा वाचतालो एक मनीस, तो करेक्शन करता तितले पावटीन तो जैतून जाता. पण मदर तेरेसाच्या जिवितान न्हू
मादर टेरेसा जेन्ना जिवी आसली जायत्या देशांनी वॉर जाताली आनी भिरांकूळ सिट्युएशन, भिरांकूळ केन्ना बॉम्ब घालीत आनी केन्ना लासून वचून सांगूंक जायना आसलें. अशी परिस्थिती. पूण अशे परिस्थितीन मादर टेरेसा भियेनासतना त्या देशान वेताली आनी त्या देशाच्या फुडारी, प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जावं टेररिस्टां मदें वयताली ती आनी थंयसर मागणें करताली. आनी मादर टेरेसान जायत्यो अशीं जायत्या देशांतलीं वरां जी न्हूज जावपाची ती थांबयली. कित्याक अशें लोक तिचे आयकताले. ऑलरेडी वॉर सुरू जालें पूण मादर टेरेसा थंय गेल्या उपरांत तें वॉर थांबतालें. न्हू कित्याक थांबतालें? कित्याक मादर टेरेसा पयलीं ताचे खातीर मागताली, उपास करताली, प्राचीत करताली त्या देशा खातीर. न्हू जायते फावटी आमी आमच्या भुरग्यां खातीर आमी भुरग्यांक सांगचे पयलीं आमी मागणें करूंक फावो, दुसरें प्राचीत करूंक फावो, तिसरें हांव तर वांकडो वेता जाल्यार हांव तर वांकडो वेता, हांवें म्हाका करेक्ट करपाची गरज. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायते फावटी अशें बी जाता, म्हाका कित्याक पडला आनी तुका कित्याक पडला ना. म्हाका म्हज्या बाबाचें पडलां, म्हाका म्हजे भयणीचें पडलां, म्हाका म्हजे गांवचें पडलां. सिदा ही गार्बेज पळयता, हांव गार्बेज पळयता. हांव ह्या गांवचो न्हय, हांव ह्या गांवचो न्हय आनी ह्या गांवांत रावपाकूय बी आयलो ना. पूण हें उदक खंयचें, हें वारें खंयचें, जेवण खाण, झाडां पेडां खंयची, हे गांवची. हांव उबो आसा ती माती खंयची, हे गांवची न्हू. वय ना. म्हाका कित्याक पडला? हांव हे गांवचो न्हय पूण हांव उबो आसा ती माती खंयची, हे गांवची. हांव घेता ते जे दिसाक हांव आयला ते दिसाक हांव वेता तो पर्यंत वारें घेता ते हे झाडां पेडांतले न्हय. ही सोबिताय ग्रीनरी, ही ग्रीनरी खंयची, हें काय बरो. हांव नको हो गांव गंधावली, गंध वाली हांव नको. इट कॅन बी गंध, सुगंध, परमळाचो गांव अशें लेगून ताचो अर्थ जावं. पूण ही गार्बेज पळय आहा न्हू ती म्हाका न्हिदोंक दिना. जे सारकी गार्बेज हांवें पयली थंयसर आमी गेले, हांव प्रेयर केलें. हांव अरे फादर आमच्या लोकांक ताचो कांय इफेक्ट जायना, आमच्या लोकांक ते कांय पडून गेले ना, तुका कित्याक पडला? दिस आल्सो रिस्क. हांव नको. हे दिसांनी कोलवा इगोर्जीन व्हडलो एक इश्यू चालू जाला. कोलवाचो पादेगार फादर पॉली लोबो एका पुलिसांनी बरोच धमकायलो दिसता म्हाका चडशी. कित्याक एक 25 तरी पुलीस आनी दिसलो PI वचून फादर पॉली लोबो खातीर मागुया, तेंच्या लोकां खातीर मागुया. फादराक म्हाका एक 2 वरां तरी हॅरेस करपाचे हातून पडले. ते जायते फावटी आमी पाद्री बी असले हितून पडटा आनी मागीर आमकां भोगचें पडटा. फादर तुका कित्याक पडला? अशें बी जावं येता. आनी जायते फावटी आमकांय बी दिसता अरे आमी हिंगा रावपाक आयले नात, आमकां कित्याक पडला? ना, दिस इज sin. This is sin for me. आयज पयर हांव अनेक साक
एमएलए लागीं उलयल्लो. आयज पोतून एमएलए फोन काल एमएलए फोन केला. प्लीज टेक आउट दीस गार्बेज. फादर, यू नीड एनीथिंग? नो, टेक आउट दीस गार्बेज. हे गार्बेज पडे आहा ती उपकार कर आनी हे गांवची मातशें काड. आनी गार्बेज प्लांट आसा थंय ती रिसायकल कर. त्या गांव नितळ गांव तो नितळ उरोंक जाय. फाल्यां लोक म्हाका कितें म्हणटा, म्हाका व्हडलें पडलोलें ना. फाल्यां ते लोकूच उडयता थिंगा, तो लोकूच हो गार्बेज कोत्ता, तुका कित्याक पडला? तूं लेकून म्हूण म्हाकाय तें पडलोलें ना. पूण हो गांव, हे गांवांत हांव रावतां, तो म्हजो गांव. हे लोकां मदीं रावता, तो म्हजो लोक. हे लोकांचे आत्मे साल्वार करपाची जबाबदारी आसा. तशें वारें, उदक, जमीन, सुविधाय, बाळपण, एकचार, समजीकाय, हें बी म्हजें मिसांव. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणून आमचो आत्मो आनी आमचें जिवीतूय बी न्हू सरपाचें लडसी. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट. सुशी त्या भाशेन विल रीड इफिशियन्स चॅप्टर 6 verse 12. भागीन पावलो एफेसकारांक करेक्ट कोत्ता. एकट्यान दोगूच जाणांक न्हू, एफेसकारांक करेक्ट करून कितें म्हणटा पळयात. एफिशियन्स चॅप्टर 6 verse 12. पेज नंबर 2126. 2126. भागीन पावलो कोणाक सोडना. हे सगळ्यांक तो करेक्ट कोत्ता. कित्याक सगळ्यांची ताका पडलोलें आसा. म्हाका जर सगळ्यांचें पडलोलें आसा जाल्यार आमी सगळ्यां सगळें वचूंक गरज आसा. एफिशियन्स चॅप्टर 6 verse 12. मेवला? हाना यू गॉट? verse 12. कित्याक? कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या. कित्याक म्हळ्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण पळताना लागीं, अधिकाऱ्यां लागीं, ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयता लागीं अंतराळ वस्तू करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमकां झूज आसा. वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट इवल. बाबणी न्हू, जायत पाटी हांव म्हणटा गांव बी नितळ आसूंक जाय. गांव बी नितळ आसूंक जाय. घर बी नितळ आसूंक जाय. आनी एका गांवांत हांव आसलो आनी आमचे पाद्रीची बी चड पाटी आमचे रूल, म्हजो रूल आनी म्हजें किंगडम. ना, आय हॅव नो माय रूल आय डजंट हॅव, बिकॉज दीस वर्ल्ड इज नॉट माय. हो संवसार म्हजो न्हू. कितें जालें, म्हाका लोक सांगलो फादर झेम पडना. कांय कडेन हे आत्मे दिसची पडटात, मेळ्या आत्मे. रातचे ते घरान कोण रावना पूण आवाज येता फादर. आनी आफ्टर प्रेयर हांवें ताका सांगलें एक काम करात, आतां इश्टर लागीं पावला. इश्टर लागीं पावला, सगळीं घरां नितळ करपाचो एक निचो घेवया. सगळीं घरां, ऑल द हावजीस, इवन द हावजीस आर क्लोज. तांकां सांगात तांच्या अरे बाबा कोणाक तर धाड आनी तुजें घर मातशें नितळ कर. मागीर पाद्रीनी त्या गांवांत पाद्रीचो कायदो आसलो, म्हणजे पयले पाद्रीचो कायदो आसलो, जे घरान कोण रावना त्या घरान कितें करप ना, बेजार करप ना. हो आदल्या पाद्रीकाराचो कायदो. पूण हांवें म्हणलें म्हाका जाय ती घरां सगळीं बेजार केल्ली. खंय थोडे घरां वांकडी तिकडी जाल्यात. पण आय वील फादर, तूं सगळ्यांक बेजार करतलो, सगळ्या घरांनी आशिर्वाद घालतलो. आगो आशिर्वाद घालपाकूच आमकां मागल्यात. आवर मिशन इज टू ब्लेस द हावजीस, ब्लेस द फॅमिली, टू ब्लेस. म्हणटकूच तूं आशिर्वाद घालतलो ना घालतलो वय. पूण एक
खंयचें घर पण नितळ ना त्या घरान आशिर्वाद घालूंक येवचो ना. ती मनशां आसूं ना आसूं, पूण ज्या घरान नितळ आहा त्या घरान ती घोडे UK रावतात, घोडे तेंची चडशी रावनात. टेल देम एवरीवन क्लीन अप देयर हावस. आनी घर बेजार करता आसतना फादर मुखार न्हू सगळें घर तुमकां थोडे घरांनी देवसाची सावडी दिसती पडटा जाल्यार ते सगळें नितळ करून घेयात. आमीचे पयलीं 2 वाती लायात घरान थोडो धूप घालात आनी मागीर हांव पावता ते भाशेन आय वील ट्राय टू कवर अप होल द हावस. एक लेकून म्हाका म्हजे इगोर्जेन एक लेकून घर कितें जाल्लें नाका त्या दिसाक बेजार करून कोण नासतना उरलेलें नाका. एवरीवन आनी तुमी येयात मुखार. एक सुमार सगळो आख्खी समुदाय एकठांय जाली. हांवें म्हणलें एक स्टॅच्यू आहलो पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो मुर्ती आसली ती मुर्ती एकटें घे. दुसरो एक फुरीस आनी अशें आमी सगळें एकान एक घर बेजार केलें. जेन्ना ही सगळीं घरां बेजार करूं नाका दे फील द प्रेजन्स ऑफ गॉड. फुडें बाबा न्हू जायते आत्मे भोंवतात जे घरांनी. Once I gone to study the exorcism and inner healing in Hyderabad, हांवें वर्सां फाटीं गेल्लो हांव शिकपाक म्हूण. थंयसर एक पाद्री आयिल्लो फ्रॉम माल्टा. इज अ एक्झॉर्सिस्ट आनी बरो एक्सपिरियन्स जाणटो. ताणें म्हणलें जिंगा नितळ ना थंय देवचार रावता. किमसां बी हूंय जायनात. हूंय जातात किमसां देखीक किमसां हूंय जातात. मेळ आहा थिंगा जायते फावटी दुयेंसां मलेरिया चिकनगुनिया टायफॉयड ही दुयेंसां बी हूंय जातात. मेळे आहात म्हणटकूच देवचार बी मेळे आहा थिंगा देवचार जियेता. हांगासर आमची रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं झूज न्हय पूण हे संवसाराच्या अधिकाऱ्या लागीं काळोखा लागीं सैताना लागीं आमचें झूज. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पूण जायते वायट मनाचे मनीस बी भोंवतात. तांकां अशें सोडूंक जायना. ते एकट्याक अटॅक केल्या उपरांत ते दुसऱ्याक आनी तिसऱ्याक अशें अटॅक करीत रावतात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पूण बाबा न्हू तांकां हांव करेक्ट करना कोण करतलो. वायट मनशाक हें वायट म्हूण बरो मनीस जर सांगना कोण सांगतलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. पूण जेजू बी बगोर आमकां उडगास करता. कोण तुजो भाव कोण तुजी भयण चुकली जाल्यार कितें कर ओगो राव श्राप घालीत राव पाड पड म्हणत राव अशें ना. लेट अस सी द Matthew chapter 11. ल्हानवीक जावन कशें आमी त्या मनशा शिंवचें. जेजूचें काळीज ल्हानवीक काळीज. जेजूचें मन ल्हानवीक. जेजू म्हणटा ल्हान शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. लेट्स सी 11:29. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लय शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. बावण कोण चुको जाल्यार आमी कितें करचें. Matthew chapter 18 verse 15.
18, 15, page number 1815, page number 1799, 1799, verse 15. तुजो पेलो तुजेर पातक करी जाल्यार कितें कर, वच वच आनी तुमच्या दोगां भितर ताका शिटकाय. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या पेल्याक तुवें जोडून घेतलो. तुका आयकोना जाय जाल्यार दोगां वा तेगा साक्षीदारांच्या गोवायकेची सगळो तंट रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनी एकल्याक दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जाय जाल्यार सुबीक कडूय, आनी सुबीक आयकोना जाय जाल्यार ती सुबे बायली वो दोन वसुंडार म्हूण समज. हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण देवा उतर घेवन वच. कोणाक खरें कोत्ता आसतना देवाची उतर वर, देवाची उतर बरोबर वर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. फुडें हांवें सांगलां कोणाक खरें कोत्ता आसतना पयली वच करूंक जाय ती त्या मनशा खातीर, त्या मनशा खातीर मागूंक जाय. काल म्हाका एक फोन आयलो फ्रॉम दुबय. जायतो वेळ हांव उलयलो, फादर म्हजो घरकार न्हू सारको मोवाली. म्हज्या घरकारा खातीर हांवें सगळें केलें. म्हज्या घरकारान म्हाका म्हजे खातीर कांय करूंक ना. भाऊ न्हू पळय स्टेटमेंट पळय आसता न्हू, ताणें म्हाका घुस्पायलो. म्हज्या घरकारा खातीर माग, म्हजो घरकार बरो न्हू. आगो बाय आयज म्हाका तूं सांगता रागा जायनाका. आयज म्हाका पयलें तुजे खातीर मागूंक जाय. घरकार हांव घरकाराक वळखना, पूण घरकारा मनशाक अदीक चड गरज कोणाक आसा? तुका आसा, तुका आसा. पूण पयलें तुजे खातीर तिका सांगलां एक वीक आमी तुजे खातीर माग. दुसरो वीक कोणा खातीर? घरकार. तिसरो वीक सासूमाय खातीर. चवथो वीक ते घरान आहात तांचे खातीर, घरां आहात तांचे खातीर. बट नेवर फॉरगेट टू प्रे तुज्या दुस्माना खातीर. तुजे दुवे कितें सांगूंक वेताय, पुताक कितें सांगूंक वेताय, शेजाऱ्याक कितें सांगूंक वेताय. नेवर फॉरगेट टू प्रे फॉर देमसेल्फ. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी केन्नाच म्हणो नाकाय तुका कित्याक पडला आनीक म्हाका कित्याक पडला. तुका कित्याक पडला आनी म्हाका कित्याक पडला हें देंवचाराची, हें उतर देंवचाराची. आनी देंवचार आमकां सगळ्यांक नाडूंक सोदता. देंवचार सगळ्यांक आमकां आपल्याक गुलाम करून दवरूंक सोदता. सदांच शांत राव. ताणें तुज्या भावान आयकलें, बरें जालें. आयकोंक ना, हांव कित्याक बेजार जावं, हांव कित्याक बेजार जावं. दे फील विथ द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. परतून वाचूया आमी जशीं बागीन पावलू सांगता ते भाशेन पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या भावा आनी भयणी सवें वच. गॅलेशियन चॅप्टर 5 verse 23, 5 verse 23. हे तो आत्म्यान आमी बोल्ली ना जाल्यार आमी बरी फळां दिवची सुवातेर खोटी आनी नशी रागाची द्वेशाची दितले. हांव पेज नंबर 2114 verse 22 and 23.
इवन 21 बरें तें पळयात 21 वर्स 21 देवा उतर बरें पळयात. जाय जाणां आमी दुसऱ्याक कातरूंक, दुसऱ्याक जिखोवंक न्हय, दुसऱ्याचो आत्मो जिखोवंक न्हय, दुसऱ्याचे बरेपणा खातीर न्हय, एकोटा खातीर न्हय, कशे दोळ्यांनी पेल्याक पळयता हांव. Verse 21, मेवला Galatians chapter 5 verse 21, 22 and 23. Page number 2114. 2114. Bachiye? Luisa Meola? Verse 21 to 23. Come on. Luisa Meola? Page number 2114. Verse 21 onward. फुटलेल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात, सोऱ्याक दवरली आसात, दुमशणांनी रात सरतात, आनीकूय असली खोटेपण करतात. तुमकां आदीं शिटकायल्या तशीं आतांय शिटकायता. असली कामां करतात तांकां देवाचें राज भोगूंक मेळचें ना. आनी पण वाचूया. फुटलोल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात, सोऱ्याक लोक दवरली आसात, दुमशणांनी रात सरतात, आनीकूय असले खोटेपण करतात. तुमकां आदीं शिटकायल्या तशीं आतांय शिटकायता. अशीं कामां करतात तांकां देवाच्या राज्यान राज भोगूंक मेळचें ना. कम ऑन. म्हज्या दोळ्यान पाटी आसतना दुसऱ्याची किचकूट काडपाक जायना. हांव ओस्कोत आसतना दुसऱ्याक ओस्कोत आहा म्हूण सांगूं येता, पूण दुसऱ्याक ओस्कोत जाल्ल्याक म्हज्या उबारपाक हांवें कितें जावंक जाय? गोड जावंक जाय. हांवें गोड जावंक जाय. मागीर आनी हांव गोड जातलो कशें? पवित्र आत्मेच्या देण्यानी बोर, पवित्र आत्मेची शक्तीन भरून आमी गोड जातले. हांव पवित्र आत्मेची जाणवायेन आमी गोड जातले. हांव वर्स 22 पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन कसली फळां उत्पन्न करता. कसली फळां ती? कसली फळां? मनशा मध्ये पडल्यान मनशा मध्ये प्रिती मोग वाडयता. प्रिती मोग वाडूंक जाय घरान, समुदायान, आमच्या गांवान, आमच्या देशान, आमच्या संवसारान. तर धर्म, जात, खात, ग्रेस, गरीब तें नाका. प्रिती मोग देवाची जंय प्रिती मोग वाचता थंय कोण आसा? आयकोना तुमके गीत केन्ना आयकोना? जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रास्ता. 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 म्हणटरी हे मोग पळय आसा, प्रिती हे देणे पळय आहा, ते मनशा मदें कितें वाडयता? प्रिती मोग वाडयता. आनी मागीर काळजांनी खोल, खोल न्हू, खोल म्हणून ना, खोल. खोल म्हळ्यार डीप एंड डीप. खोल म्हळ्यार तो खोल जातलो इंग्लीश वर्ड. आमी एक उजार कोताय COAL, खोल. तो खोल न्हू, हो खोल. डीप डीप. काळजांनी खोल खुशालकाय उत्पन्न करता. तुज्या भावाक तुवें सांगलें, तुज्या भयणीक तुवें सांगलें, तुज्या भावान तें आयकलें, खुशालकाय भावपणां वाडयता. मागीर संदान, एकामेकाली संदान करून शांती वसयता, एकामेकाक लागीं हाडटा, संदान करता. देर इज पीस एंड जॉय. मागीर धमकावणी मुखार तोंड रावूंक लोक कितें म्हणटलो? येस, जाय तो लोक आसा.
म्हाका चडशें लोकांचें पडलोलें ना म्हाका व्हडलें पडलोलें ना पूण म्हाका देवान 2 कान दिल्या देखून हांव आयकतां सगळ्यांचें आयकतां सगळीं तें सांगता तें आयकतां पूण लोक म्हाका कितें पडटलो म्हणटलो म्हाका हें व्हडलें पडलोलें ना हांव कितें म्हणटा आनी तो म्हजो देव कितें म्हणटा तें म्हाका चड पडलोलें आसा कित्याक जायतो लोक शिराप पडलेलो आसा तो शिराप पडलेलो लोक कितें म्हणटा जाणा काळोखाक कितें म्हणटात काळोखाक कितें म्हणटात वॉट इज ऑपोजीट ऑफ डार्कनेस उजवाड जायतो शिराप पडलेलो लोक आसा देवा उतर सांगता जायतो लोक आसा म्हणटात तांचे कितें पडला शिराप ते उजवाडाक कितें म्हणटात काळोख आनी काळोखाक कितें म्हणचें पडलें उजवाड गॉड हा ताका कितें म्हणटात तो लोक ताका लागून म्हाका लोकांचे लोक चड हांव आयकना आयकना न्हू आयकता पूण तो लोक कितें म्हाका म्हणटा तें म्हाका व्हडलें पडलोलें ना पूण म्हजें ओतच करून कितें म्हणटा आनी म्हजो रोसना देव म्हाका कितें म्हणटा तें म्हाका पडलोलें हा तें तुमकां जाय जाल्यार बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 20 पळयात पेज नंबर लोक कितें आमकां चडशें पडलोलें आहा लोक कितें म्हणटलो लोक कितें कुदतलो आवय हांवें ताका सांगलें ती कितें म्हणटली हें कितें म्हण म्हाका तें व्हडलें पडलोलें ना बूक ऑफ आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 20 पेज नंबर 1298 1298 आमकां चडशे लोक कितें म्हणटा लोक कितें म्हणटलो तें पडलोलें आहा ना धमकावणे मुखार शांत रावतात लोकांनी कितें म्हणलें लोकांनी ना कितें म्हणलें हांव जाणा हांवें कितें केलां तें बरें देवाची खुशी बरें आनी सारकें तूं शांत राव लोक कितें म्हणटा तें पळयात लोक कितें म्हणटलो ती धमकावणी पळयात मेळ्ळो वर्स चॅप्टर आयझाया चॅप्टर 5 वर्स 20 पेज नंबर 1298 वर्स 20 वाचूया जी कोण वायटाक बरें आनी बऱ्याक कितें वायट म्हणटा जायतो लोक आसा ती कितें म्हणटात वायटाक कितें म्हणटात बरें आनी बऱ्याक कितें म्हणचें पडलें लॉरेन्स वायट लोक म्हणटात कोणे एकट्यान वायटाक बरें म्हणलें हांवें बरें म्हणपाचें आनी कोणे एकट्याक बऱ्याक वायट म्हणलें हांवें ताका वायट म्हणपाचें प्लीज ते म्हजे वतच करनाक वचना जी कोण वायटाक बरें आनी बऱ्याक वायट म्हणटात जी कोण काळोखाक उजवाड आनी उजवाडाक काळोख म्हूण धरतात जी कोण गोड तें कोडू आनी कोडू तें गोड म्हूण लेखतात तांचें कितें पडलां शिराप पडला तांची शिराप पडला आनी ह्या मनशा वाडल्यान तर हांव वेतां जाल्यार हांवूय बी सांडटां देखून लोक म्हाका चडशे आयकना न्हू आयकता आयकूंक जाय पूण लोकूच कितें म्हणटा तें न्हू म्हजें अंतस्करण माय कॉन्शियन्स आनी माय क्रिएटर वॉट सेज दॅट इज फॉर मी दॅट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट दॅन वॉट पीपल से म्हणटरी तिंगा म्हणटा धमकाणे मुखार थंड रावूंक आदार दिता शांत रावात कित्याक तें कोणें म्हाका चोर म्हणलो म्हूण हांव चोर जाता आनी कोणा चोराक शाव म्हणलो म्हूण तो शाव जाता ना लोकांनी तूं खोटो म्हणलो म्हूण तूं खोटो जाता ना तुवें खोटेपण केलो जाल्यार तूं खोटो लोकांनी म्हणो ना म्हणो लोकांनी तुका बरो लेखून म्हणो तुवें तूं खोटेपण नश्टपण केलां तूं खोटो आनीक नश्ट लोकांनी म्हणलें म्हूण जालें ना तूं कसो तें पळय मुखार आमी पेल्याक वाचुया धमकाण्या मुखार थंड रावूंक आदार दिता पेल्याक बरें करूंक आनी मोय पासान वागूंक शिकयता एकामेकाक विस्वास फावो आसलो मनीस करता मनशांक दुलोबाय काळजांनी करता आपल्यो ओंडावण्यो धमकावन घोटाय दिता हे भाशेन जियेतल्यांक कसलीच समूद गुन्यांव करूंक शकना
जी कोण जेजू क्रिस्ता ताणें आपल्या अगुणा आनी वंदावण्या बरोबर आपले पातकी सैम कुर्सार मारून दवरला. जर पवित्र आत्म्याचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवन व्हरता तशी चलुया आनी आमची बडाय करूं नये, एकामेकाक चलोवं नये, चाळोवं नये आनी एकामेकाची नाटकाय करूं नये. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अशें आमच्या भाव भयणांक जिखून घेवंक देवा हें तुजें उतर आमच्या मनांत दुनिया म्हजें मोल, म्हजी कूड आनी आत्मो तुज्या हातान समर्पिता. तुजे पवित्रय म्हाका बोर म्हण मागता. म्हजें मन तुका भेटयता. तुजी काकुती म्हाका बोर आनी म्हाका नितळ कर. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. Sanctify me, O God. Cleanse my body, mind and soul. Purify me and make me whole. एवढं आमचे डोळे बंद करूया. आमचे आत्मेचे डोळे उगते करूया. We are the temple of the Holy Spirit. Let the Lord enter in our heart, in our soul, in our mind, in our being. Carismon dita tuka rob tandu no kurma Kakrut deva Carismon dita tuka rob tandu no kurma
काळोखाची रागाची द्वेषाची गर्वाची पिढासाठी दूर काढ. पुढ्यानं If you make me free, I will be free. तू म्हाका सुटका दिवशी हांव सुटलेलो आसतलों. My body, mind and soul, beautify me and make me whole. Sanctify me, oh God, cleanse my body, mind and soul. Hallelujah, hallelujah. Sung वळल्यान आमचे हात उबारी आणि वेळा देवाची कामलूत दिजे कामलूत सुटकेची सुटका हे वेळा कामलूत मागया. Lord have mercy, Lord have mercy in the whole world. आख्खे पुलीस स्कूल दुनियात गोबातान सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आवय बापाय भुरग्यांक तरणाट्यांक पिढेवंतांक सांडलेल्यांक पिढे नासलेल्यांक दुनिया तुझ्या आशिर्वादान भरून. Hallelujah, 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 hallelujah. रागाच्या
पिता